नमस्कार, तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे गोमंतकच्या या खास कार्यक्रमात. आमच्यासोबत आहेत गोव्यातील फिल्म मेकर आमच्यासोबत आहेत. त्यांची गप्पा गोष्टी करणार आहोत. सर, सगळ्यात पहिली तुमका येवकार आमच्या प्रोग्रामात गोमंतकाच्या. तुमची जी जर्नी असा टू एज अ फिल्म मेकर, त्या जर्नीबद्दल तुमकां थोडक्यात सांगा. आमची जर्नी स्टार्ट जाली 2011च्यान. आमी फर्स्ट शॉर्ट फिल्म करपाचो विचार केल्लो. त्या वेळार आमच्या वांगडा आमचे ग्रेश रायकर हे आतां ना ते आशिल्ले आनी तांच्यांनी आनी अभिषेक नाईक तांच्यांनी मेळून आनी हांवें तिगांयनी मेळून एक शॉर्ट फिल्म करण्याचो विचार केल्लो. आनी तें शॉर्ट फिल्म आमकां त्या वेळार 2011 ताजेर काम करता करता म्हणजे आमी 2013 तें शॉर्ट फिल्म कंप्लीट केलें. सो कोणी म्हणटा 2 वर्सां लागले, पूण ते टायमार आमकां खबर आसा तें कशें कितें जातालें तें. सो तेजें दुख्ख हें तें शॉर्ट फिल्माचें नांव आशिल्लें आनी तें आमी शॉर्ट फिल्म कार्निवालाक रिलीज केल्लें. सो इट वॉज अवर फर्स्ट शॉर्ट फिल्म. सो ताजे नंतर ही जर्नी जी आसा जी म्हणजे तें दुख्खान एक सुख्ख दिलें आमकां. आनी ती जर्नी अशी मागीर फुडें सरत जाली की आमी फर्स्ट म्हणजे आमी आमच्या एका रिजनल टी व्ही चॅनलाचेर आमचो एक रहस्य इनसायड गोवा हो हॉरर टेलिविजन शो चालू केलो. इट वॉज ऑन अ रियल इन्सिडेंट्स आनी तो आमचो सक्सेसफूल 12 एपिसोड आमी कंप्लीट केले. सो ताजे नंतर आमी सेकंड टेलिविजन शो काडलो, तोवूय रिजनल चॅनलाचेर, आनी इट वॉज अ बीग हिट ऑन दॅट चॅनल. आनी ताजे आमी अरावंड 16 एपिसोड रिलीज केले. आनी ते सगळे मेन म्हणजे ते गजालींचो हें आशिल्लें की गोंयच्यो ज्यो मूळ गजाली आसा, ज्यो मूळ म्हणजे कश्यो गोंयांक कनेक्टेड. सो आमचो प्रयत्न असो आसतालो की गोंयांक जें कनेक्टेड आसा तेंच करपाचें. हय, म्हणजे हेजो कितें सांग, ताजो लोकांचो जो व्हीव कितें आसता की गोंयच्यो गजाली तांकां टिवीचेर किंवा स्क्रिनीचेर पळोवपाक मेळपा जाय. सो आमचो पयलींच्यान होच एक हें चालून गेल्लो आसा की आमी तेंच लोकांक दाखोवपाचो प्रयत्न करता. आनी आजुनूय आमी आतां एक ऑनलायन मालिका स्टार्ट करता. ताजो टिजर रोखडोच येवपाचो आसा आनी तो एका अशा घटनांचेर आदारीत आसतलो ज्यो गोंयांत घडल्यात, पूण ताचो आजून पर्यंत तेजे उलगडो जावना. सो हेजे बद्दल तुमकां टिजरांतून कळटलें की कितें तें. सो नाव आतां आमी अरावंड 20च्या पेक्षा जास्त शॉर्ट फिल्म्स काडल्या. तेजे डिरेक्शन सगळें अभिषेक नायक हांणी केलां आनी लेखन आनी एडिटींग हांव पळयतां. आमचे को प्रोड्युसर आसा सागर नायक. सो ते तांच्यांनी सगळें म्हणजे एक टीम अशी मेळ्ळ्या म्हाका की फुडें सरपाक म्हणटा ती एक्सेसिबल टीम म्हणटा पळय तशी टीम आसा. हय, आनी सगळ्यान व्हडलो म्हणजे एक्सेसिबल टिमीक फोर्स मेळटा तो म्हज्या फॅमिली कडल्यान. म्हजे काका, म्हाजी मम्मी, म्हाजी फॅमिली सगळी. सो ही जर्नी जी आसा ती आजून पर्यंत हांगा आसा आनी फुडें व्हरपाचो म्हणजे आनी खूब फुडें वचपाचो हें आसा. म्हणजे सगळ्यांचो आशिर्वाद आसचो इतलेंच. गोवन कंटेंट आमी म्हणटा, तेचेर फिल्म तयार करप हे तकलेंत केन्ना येयलें किंवा तेजे कडेन कशें वळ्ळें तुमी? हाजी म्हणजे आमी अरावंड 2014 आमचो विचार आशिल्लो एक टेलिविजन सिरीज तयार करपाचो. सो हांव आनी अभिषेक नायक हे ताजेर खूब विचार करताले की कितें करपाचें की लोक कनेक्ट जावपा जाय ताका. सो तेन्ना आमच्या मनान हो विचार आयलो की आमी लोकांक जें दाखोवया जें लोक पळोवपाक सोदता. मेन म्हणजे तें दाखोवपाक जाय न्ही, लोक पळोवपाक सोदता तें. सो लोक कितें पळोवपाक सोदता, गोंयच्यो मूळ गजाली ज्यो आजून पर्यंत कोणाक खबर ना, आयकले आसत कोणी सांगलेल्यो, पूण त्यो गजाली आमी हेजेर हाडपाचो प्रयत्न. सो आमी हेंच काम शॉर्ट फिल्मानूय केलें. शॉर्ट फिल्मान आमी आमच्या शेतकऱ्यांचेर एक सुपर हिरो हें शॉर्ट फिल्म काडलेलें की शेतकरी हो कसो एट द एंड ही इज अ सुपर हिरो, नोबडी एल्स. सो तेजेर काडलेलें. इवन तुमी 2016-17 ह्या इयरान आत्महत्येचें प्रमाणूय खूब वाडलेलें. सो आमकां फक्त तें प्रिवेंट करपाचें नाशिल्लें, पूण तें म्हणजे ताका एक अशी एक हें दिवपाची शिकवण दिवपा जाय आशिल्ली की ताजे नंतर तेणें तें एकदां आडयलो म्हणून कोण आडवना. फाल्यां वचून तो परत जीव दिवपाक शकता. पूण ताका एक
असो एक कितें तरी शिकवण दिवपाचें तें आमी शॉर्ट फिल्माच्या माध्यमाच्यान दाखयल्लें. ताजी इट वॉज अ व्हेरी इम्प्रेसिव्ह शॉर्ट फिल्म अशें लोकांनी सांगलें आमकां. हय, ताजो कॉन्सेप्ट अभिषेक नायक हांचो आशिल्लो आनी ताजें एडिटींग सगळें हांवें केल्लें. म्हाका सांगा, इफ्फी आतां 18 वर्सां जाली. इफ्फी गोंयान चालू आसा, हे 19वें वर्स आसा. 18 वर्सां इफ्फी तुमी पळयता आसतले, तुमी येयला आसतले. ह्या 18 वर्साचो इफ्फीचो प्रवास तुमी तुमच्या नदरेनसून कसो पळयता? हांव फस्ट 2005 तेच वर्सा आयिल्लो इफ्फीक. तेन्ना हांव ल्हान आशिल्लो आनी 2005 म्हाका स्पायनल कॉर्ड इंजरी जाली. म्हाका आनी इफ्फीक 18 वर्सां जाल्या स्पायनल कॉर्ड इंजरी जाल्ल्या. सो म्हाजी जर्नी आनी इफ्फीची जर्नी हांव दोनी पळयतां. सो इफ्फीची जर्नी म्हटल्यार चडशी पेपरांनी वाचप आनी टिवीचेरूच पळोवप जाताली. कित्याक त्या टायमार आतां तुमी कशें म्हटलें की एक्सेसिबल तितलें नाशिल्लें. जप करून खंय पावपाक शकता हें तें तशें नाशिल्लें. आनी आतां म्हणजे एक 2-3 वर्सान म्हाका दिसता की इफ्फी जी आसा ती एक आतां वेगळ्या वळणाचेर आयल्या आनी तें वळण जें आसा पळय तें फुडें वचोन आनी वयर पावपाक जाय. कित्याक जशें आतां म्हणटा पळय आमी कान्स फेस्टिवल कळ्ळें न्ही, इट्स अ व्हेरी रिनोड फेस्टिवल. आतां आमचें इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आमी गोंयान घडयता. सो हितून गोंयचें नांव आसा. सो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल तशें जावपाक जाय की आतां गोंयचें नांव आनी उंच म्हणजे उंच येवपाक जाय. हय, सो आतां प्रयत्न आनी वाडोवपाक जाय. कित्याक फिल्मांचें स्तर जें आसा तें खूब वाडलेलें आसा. सगळ्यांनी पळयलां आतां कलात्मक चित्रपट हे लोकांक आवडपाक लागल्या. बॉक्स ऑफिस हिट्स जे आसा ते लोकांक तितले प्रमाणान ते आतां येना. प्रत्येकाचो आतां वेगळो एक कितें तरी कलेच्या माध्यमाच्यान कितें तरी एक वेगळो पळोवपाचो ऑन स्क्रीन लोकांक जाय. सो म्हाका दिसता की इफ्फीक आतां तशे चित्रपट जे पयलींच्यान येत आशिल्ले पळय तशे आनी सोदून चित्रपट काडचे आनी तांच्यांनी प्रदर्शीत करचे. ताजें म्हणजे कितें की एक ताजो इम्पॅक्टूय कितें आसा त्या चित्रपटांचो पळय तो इम्पॅक्ट लोकां पर्यंत पावतलो आनी ऑब्वियसली इम्पॅक्ट पावल्या नंतर इफ्फीचें नांव आनी वाडटलें. सो वी नीड अ इम्पॅक्टफूल फिल्म इन अ इफ्फी. मी म्हटलं की फिल्माचो स्तरूय वाडूंक जाय इफ्फीन दाखोवपी फिल्मान. बरो क्वेश्चन तुमी बरें सजेशन दिलें. म्हाका तुमी फिल्म मेकर म्हणून तुमकां विचारपाचें आसा की आतां आमी बाकीचे इंडस्ट्रीचे फिल्म्स पळयता. मराठी आसतले, तेलुगू आतां चड बरी येतात, कन्नडा बरी येतात, डब्ड आसली तरी बरी येतात. वेस्ट बेंगालची म्हणजे बंगाली आसा, भोजपुरी आसा, ह्यो सगळ्यो इंडस्ट्री आहा. थंय कोंकणी इंडस्ट्री आहा. दो आमचो रिजन बारीक आसा, आमचे व्ह्युअर्स कमी आसा, तरी कोंकणी इंडस्ट्रींतले फिल्माचो जो स्तर जो आसा आतां सद्या ह्या स्तरा बद्दल तुमी कितें म्हटलें की हो आनीक वाडपाक जाय जाल्यार कितें करची गरज आसा अशें तुमकां दिसता? पळय सद्याक गोंयान जी फिल्म्स जी येता ती खूब बरी येता. हय, फक्त म्हाजें म्हणणें इतलें आसा की आमी आतां कलात्मक चित्रपटां कडेन वचपाक जाय. आर्ट मुवीज आय थिंक वध मुवी हांगा प्रिमियर जावपाचें आसा. सो ते मुवी समज पळयत न्ही कळटा की आर्ट मुवी हें आसता कितें. सुबोध मिश्रा सरान तितून एक्टींग केल्या. मागीर तातूंतल्यान आमकां आर्ट मुवीज कशी आसची आनी खूब आसा. आमची आनी एक मुवी आशिल्ली आमचे इकबाल मुवी. डेट टायप ऑफ मुवीज म्हणजे ती आमी आतां ती आतां हें घेवपाक जाय की ते फाटभुंयेचेर आमी गोंयान चित्रपट काडपाक जाय. सो तितूंतल्यान जातलें कितें की आमचे जे स्तर आसा पळय चित्रपटांचे तशें म्हाजें म्हणणें तुमी आतां कशें म्हणलें तेलुगू तामील तशें गोवानूय कोंकणी म्हणजे दिसता न्ही म्हाका तरी दिसता. हय, मनांतल्यान की तशी चित्रपट आमी निर्माते कडे आमचे चित्रपट डब जावचे, आमचे पॅन इंडिया वयचे, कळ्ळें न्ही. सो तेजे आमचे प्रयत्न चालूच आसा. हय, आतां आमी सगळ्यांनीच प्रयत्न करुया की ते स्तर वाडून ते तशें करपाचें. हय, खंयचेय जर रिजन व्हडलें जातलें, तुमी जशें म्हटलें की आमची मुवी कोंकणी मुवी डब जावच्यो अशें आमकांय दिसता. जर हितून फिल्म मेकर्सूच न्हू जाल्यार ऑडियन्स किंवा जे आमचे नागरीक आहा तेंचोय सपोर्टाची गरज आसा किंवा गव्हर्मेंट लेवलाचेर सपोर्टाची गरज आसा. काही स्किम्स गव्हर्मेंट लेवलार काडलेल्यो फिल्मा खातीर. तुमकां कितें दिसता की गव्हर्मेंट लेवल किंवा आमच्या व्ह्युअर्सांक तुमी कितें सांगूंक शकतात?
सो पळय आमी पयलींच आमचे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी अनावन्स केला की फिल्म सिटी एंड फिल्म सिटी हें आमचं जावपाचें आसा. सो ही काळाची गरज. फिल्म सिटी ही जायच. आतां आमचो एक प्रोजेक्ट आशिल्लो तो पेंडींग उरला. सो ताजें एक कारण म्हणजे आमकां तशे सेट्स मेळना. आमी तशे सेट्स तयार करपाक शकना. सो जेन्ना आमी रामोजी फिल्म सिटी हाजे बद्दल आयकता पळय आमकांय विचार येता की आमच्या गोंयांत कित्याक फिल्म सिटी ना. आतां पळया तुमी भायले आतां कितले चित्रपट तांचें शुटींग गोंयांत जाता बरोबर. सो गोंयचे जे चित्रपट आसात तांकांय शुटींग करपा खातीर तशे सेट्स हें तें जाय. तें आतां फिल्म सिटीच्या माध्यमाच्यान आमकां मेळपाकूच जाय. कळ्ळें न्ही. मेन म्हणजे एक बारीकशी गजाल हांव नमूद करपाक सोदतां की गोंयच्या फिल्म मेकरा खातीर थंय मातशें म्हणजे साधन सुविधा बरी भशेन आसची आनी सगळें सोयीस्कर आसचें इतलेंच. गोंयच्या थिएटरांनी कोंकणी फिल्मां खातीर शोज राखीव आसचे अशें तुमकां दिसता? ना म्हणजे आसचे पूण म्हाका दिसता की आमी चित्रपटूच तशे तयार करया न्ही की राखीव आनी दवरपाची गरजूच ना. ती चित्रपट थंय लागले नंतर लोक येवपाकूच जाय अशे चित्रपट समज काडीत जाल्यार आमकां राखीव दवरपाची गरज ना. खूप खूप धन्यवाद तुमचे नार्वेकर बाब. तर हे होते आमचे गोव्याचे फिल्म मेकर महानंद नार्वेकर ज्यांच्यासोबत आम्ही आत्ता गप्पा गोष्टी केल्या. खूप चांगले सजेशन्स दिलेले आहेत. इफ्फीला ते आता पहिल्या इफ्फीला आलेले ते आत्ता 18व्या इफ्फीला परत येत आहेत. त्यामुळे त्यांनी आपली आणि इफ्फीची दोघांचीही जर्नी त्यांनी सांगितलेली आहे. त्यांना पुढच्या वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा देऊया आणि अशा प्रकारचे चांगले विषय आम्ही तुमच्यापर्यंत घेऊन येत राहू. पाहत राहा गोमंतक. धन्यवाद.